हॅलो गायज, गुड मॉर्निंग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी असतील. गोवन क्रिएशन 2.0 या चॅनला वयल्यान तुमकां सगळ्यांक माय मोबायलचो येवकार वेलकम करता. तुमकां सगळ्यांक होप तुम्ही सगळी बरी आसतली. हांव बी बरें आसा. टायम जाल्लो आसा 11:30. आयज लेट जाली मातशें उठपाक, कित्याक काल आमी इवनींग न्हिदलेली न्हू आनी राती मागीर गेली देवळांत आनी डिनर बीन करता म्हणल्यार लेट जालें. रातची झेमूच पडना जाली. सो डायरेक्टली आमी 1-1:30 अशी घेतली आनी लेट जाली मागीर उठपाक. मागीर घरातलें सगळें काम केल्लें आसा हांवें आनी अजून पुजा जावंक ना आमची. गौतम करतलो आयज पुजा, म्हणजे म्हाजो घोव. सो तेच्या खातीर रावला आनी तेका आयज इवनींग शिफ्ट आसा आनी आयज लक्ष्मी पुजन बी आसा. पयलीं म्हटल्यार व्लॉग स्टार्ट करया, कित्याक मागीर न्हू काम आनी एकदां बिजी जाल्या उपरांत व्लॉग स्टार्ट करपाक उगडासूच उरना. अजून हांवें फुलां बीन पळोवना कितली जाल्या ती. पळयता, चॅक करता आनी काडटा अकॉर्डिंगली. चावेक बीन आयज कांय करूं ना, जस्ट चाव आनी चपाती आसा. ओके, आनी मेळया मागीर. म्हाका आयज रांदूंक बी जाय सगळें जेवण बीन करपाक जाय, कित्याक गौतम 1:00 भायर सरतलो. सो मेळटा तुमकां मागीर. न्हू म्हज्या गोकर्णाच्या फुलाक चड अशी फुलां फुलोवंक ना, 4-5 फुलल्या. रिक्वायर्ड अशें जाल्यारूच काडटा, कित्याक अनंताक ह्या फुलान आमी बी तिणें काडून दवरल्या आसतली. सो तीच गौतमाक यूज कर म्हणटा पुजा करपाक. आमी देवळांसून येतात, देवळानूच आसतनाच पावस स्टार्ट जालो. आवय, इतलो पावस काल. आनी आमी घरा कडेन येयली आनी आनिकूच पावस येवपाक लागलो. सो भंय दिसपाक लागलो, घडघडपाक बीन लागलें बीन अशें. आनी मे बी आयज पावस येत अशें ना येत कांय आयडिया ना, पूण देवा कडेन मागता की आयज पावस ना येयल्या पुरो, कित्याक वर्सान एकदांच आसता न्हू गायज लक्ष्मी पुजन. आनी 5 जाणांच्या घरान बीन अशें वचपाक मेळटा आनी ती उमेद आसता. नाजाल्यार कोण कोणागेर वयता. 5 जाणांचो पांय तरी लागता आमच्या दारार. सो आमचें कशें आसा, आमचें 2 हें घर आनी हें घर आसा. सो आमी न्यू जें बांदलां पळय तें. सो आमच्या ओल्ड घरान न्हू गौतमूच करता पुजा. सो आमी आमच्या न्यू घरान पुजा बीन अशें करिना, पूण आमी देवाक बीन अशें फुलां बिलां घालता आनी तशें जें आमच्या मना प्रमाणें आमकां जें कितें दिसता पळय करपाक, अशें तें करता आमी. सो दाखयता तुमकां मागीर लक्ष्मी पुजन बीन कशें जाता तें. अजून रांगोळी घालूंक ना, कित्याक काल पावस पडलेलो न्हू. हांगासर मातशें वलें आसा आनी आयज पावस बी पडलो जाल्यार सगळें वयतली. सो मागीर इवनिंगूच घालता रांगोळी, कित्याक उरतली बीन आनी पावसान वयची नाय बीन आनी बरी फ्रेश अशी आनी टायमूय गावतलो सुशेगाद घालपाक. सो आयज चावेक आसा चाव आनी चपाती. वयतले दिवाळेचो फळार आसा न्ही, लाडू शंकरपाळी बीन कितें अशें मदीं अशें खातलें, ना जाल्यार थोडी शंकरपाळी आतां चावे वांगडा बी खावं शकता. काय तर गाईज आता हांव रेडी जाला. हे कापड घातलें, म्हणजे बेबी शावराचें कापड. आनी बायच्या हातीन हांव पुजा करून घेतल्या आयज, म्हणून हांवें हे घातला. तर पळयता गौतम लूक दाखयता जाल्यार आनी मागीर तुमकां वांगडा हांव म्हजो फूल लूक आसा तो शेअर करता. पुरो तर गायज आतां हांव रेडी जाल्लें आसा आनी इवनींग 6:30 जाल्ली आसा. अजून आमचो भटजी येवंक ना. हांवें रांगोळी घातली आसा सिंपल अशी. हांव बी शॉक की हांवें इतली बरी रांगोळी, म्हाज्या खातीर ती खूब बरी आसा. आनी आतां रेडी जाल्लें आसा आनी हें जें कापड आसा पळय तें म्हाजें बेबी शावराचें, म्हणजे मेन पुजा जी आसा पळय तें म्हजे बाय करतले. फक्त एकदां थंय सकाळीं गौतमाक म्हटलें, गौतम म्हाजी इच्छा आसा ती पुजा करपाची, करूं? म्हणपाक हय कर. सो आतां हांव न्हालें बीन आनी परत रेडी जाल्लें. आयल्यान दनपारां रायस बीन कांय खावंक ना आनी आतां भटजी कांयच वेळान येतलो आनी हांवें सांगलां काय नको, पण हे जे कापड आसा पळय ते म्हाजे बेबी शावराचे. आफ्टर अ लॉंग टायम हांवें घातला आनी खूब कम्फर्टेबल अशें आसा. मागीर तुमकां जे पुजा आसा पळय तशें थोडेशे क्लिप्स शेअर करता.
तर इगला जायन न्हू पावला काडलेली हातीन आनी ती खरीच बाय कशें दिसताले. पुजा बी आमची जाल्ली आसा. भटजीन कितें म्हटलें, बाय जे आसा पळय ते खूब ल्हान आसा, सो बाय म्हणजेच देवी, सो देवीची पुजा करूं शकना, सो तूंच कर. सो ताका लागून हांवें पुजा केली. तो व्हिडिओ तुमी पळयला आसतलो. आनी पुजा जावन कितलें मन अशें बरें दिसतालें आनी खूब शांती अशी आसली. आनी बॅकग्रावंडान न्हू ओम महालक्ष्मी नमो नमः हो मंत्र चालू आसा. हांवें गौतमाचो काडला पळय तेतून हा. तर आतां हांवें चेंज केला आनी अजून आमच्या वाड्यार जी घरां आसा पळय तेंगे पुजा सांगना. सो एस 5-10 मिनटांनी न्हू एज सून एज पुजा जाली न्हू हांव वयतलें, कित्याक मागीर म्हणजे मांयक वचोंक गावतलें सगल्या घरान आनी ती बीन येतली न्हू. सो म्हाका मागीर मेळटली. सो हांव आनी 5-10 मिनटांनी भायर सरतलें. सो हो आसा म्हजो सेकंड लूक. हॅपी हे दिवाळी हात हाले तू प्यार दिले म्हाका म्हटले प्रसन्न घालपाचे बरे हाडून जाय म्हणटालो मागीर हाड आनी धुवून घेता रोकडे पिटे मागीर लक्ष्मी गटाराक तर आता सगळ्या घरांनी वचून येयल्ले आसा आनी हळद पिचर तुमी पळोवं शकता. सगळ्या म्हणजे सिर्फ फकत 5च घरांनी गेल्ले हांव आनी सगळीं जाणां आमगेर बीन येवन जाल्ली आसा. आतां पळोवया मोस्टली आनी कोण येयली जाल्यार 1-2 बीन अशी येतली, नाजाल्यार येवची ना, कित्याक आतां ऑलरेडी 8:30 जाल्ली आसा. आनी हांवें जे फुटप्रिंट्स काडलेले पळय लक्ष्मीचे त्याच्या खातीर म्हाजो हात सगळो रेड जाल्लो आसा आनी मातशे वक्तान हांव साडी सोडटा आनी बायक मागीर भरयता, कित्याक ऑलरेडी टायम जाल्लो. पूण ते आजून घरा येवंक ना. तेणेन कपडे बीन चेंज करून हांगासर तारीर गेल्ले चॉकलेटी आनी चिरमुल्यो गौतमाक झाले आनी ताका 5 शॉपांचेर व्हरून हाड रे म्हणून. पूण मे बी म्हाका ताका एन्जॉय करपाक लागले ते आनी ताका आनीक थोडे शॉपांचेर येला अशें म्हाका दिसता. सो पळयता केन्ना येता ते मेरेन अशें बसता हांव. आनी माय गेले आतां 4-5 घरांनी, ती येयसर बसता आनी मागीर साडी सोडटा आनी सोमतेच मागीर बाय येयल्या उपरांत बायक मागीर भरयता. अंदूची लक्ष्मी पुजन आमचें खूब बरें जालें, खूब मजा आयली, खूब एन्जॉय केलें हांवें, कित्याक हांवें फर्स्ट टायम पुजा केल्ली. आनी मायन आमच्या नेवी मुर्ती हाडल्या. लक्ष्मीची पयली फोटो आसलो आनी ते मुर्तेक न्हू लायक सगळे मंत्र म्हणून तेजो अभिशेक केला. सो आनी ते म्हाका करपाक मेळ्ळें, म्हाका चान्स गावलो, म्हाका खूब बरें दिसता. सो हो आसलो आयचो लक्ष्मी पुजनाचो अपडेट. और आज मैं जा रहा हूँ पेंडल साइड में। आवयस कितें? वो क्या बोलते हैं उधर पेंडल से बड़ा आगे है। हाँ भाई मैं भी जाऊँगा, देख लो वहाँ पे कैसा है करके। तो अभी तर गायज आतां हांवें चेंज केलें, बायक बीन भरयलें आनी आतां हांव हो व्हिडिओ हांगाच एंड करता, तोंड बीन वॉश करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक शेअर सबस्क्रायब करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय.